संबंधित आम्ही जे काम केलं ते सोपले अशें दिसतालें पूण तें सोंपना. आनीक आमचो एक मॉनिटरींग ग्रूप आसा, SIR मॉनिटरींग ग्रूप. आमी खूब फावटी मिडियाच्या मुखार येवन जागृताय वाडोवपाचो प्रयत्न केल्लो. ताका लागून बरेचशे लोक सेव जाले, नांवां उरलीं रोलान, आनी रोलांतल्यान भायर पडल्या तेंच्योय केसी अजून हँडल करीत आसा. प्रोसेस कितें आसा, जर भायर पडलें नांव जाल्यार ताका अपील म्हणून आसता की कांय अपिलां आमी हँडल केल्या. एडवोकेट स्वता अल्बर्टिनो अल्मेदा म्हज्या उजव्यान आसा, ते स्वता अपियर जाल्ले आसा बिफोर द ऑथॉरिटीज. फर्स्ट अपील, सेकंड अपील ते सांगतले तुमकां आनी कश्यो अडचणी येता आनी आतां एक्झॅक्टली कितें घडलें. आमी मातशें रिवर्स डायरेक्शनान येता आतां, म्हणजे आतां सेकंड अपीलाक गेल्या उपरांत कितें जालें अशें करून हांव रिक्वेस्ट करता अल्बर्टिनो अल्मेदा एडवोकेटाक सांगपाक, जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू द नेचर ऑफ ग्रीवेन्सीस पीपल हॅव. ताजे उजव्यान आसा नातालिना फेर्नांडीस, हू इज वन ऑफ दोज एमंग दोज हू हॅज बीन फायटींग टायरलेसली आपलें नांव सेव करपाक रोलांतल्यान. नांव भायर पडलें, भुरग्यांचें नांव भायर पडलें. इलेक्शन कमिशनाचें कारभार कितें तें कोणाक कळना, तरी तिणें सोडूंक ना. म्हाका दिसता तिणें एटलिस्ट 50-60 तरी ट्रिपी मारल्या आसतल्यो ऑफिसांनी वयर सकयल पणजे, फायनली एडवोकेटाक घेवन. आनी म्हज्या उजव्यान आमचो एक कोडेगांव एक्टिविस्ट आमचो अमर गांवकार. येस. सो काल हो सेकंड अपील आसलो. सेकंड अपील म्हटल्यार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरा कडेन आसता आनी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तो आल्तीन आसता पणजे. सो ते अपील फ्रॉम द फर्स्ट अपील म्हटल्यार तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, नॉर्थ गोवा कलेक्टर किंवा साऊथ गोवाचो कोणें अपील हँडल केला पहिले. सो अशें एका केसीन हांव काल गेल्ले आनी तेन्ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर म्हणपाक लागलो की ते केसीन कितें आहा तें सोडूच, पूण जी ऑर्डर पास केल्या ती इनवॅलीड म्हणून. कित्याक इनवॅलीड? कित्याक त्या ऑर्डरीन ती ऑर्डर त्या मनशाक पास करपाक वॅलिडिटी नासली, अधिकार नासलो. आनी मागीर आमी म्हणलें तुमीच, आमी कांय उमक्या कडेन वयता म्हणून आमी वचोंक ना. आमी गेल्या कोणाक तेणी डेजिग्नेट केला पळय तो म्हणपाक लागलो की ते डेजिग्नेट केल्ले पूण इलेक्शन कमिशनान तेजेर नकार केला म्हणून की कलेक्टरच डेजिग्नेट करपाक जाय आसलो आनी एडिशनल कलेक्टर पळय तेणी डेजिग्नेट केले साऊथ गोवान, ते डेजिग्नेट करूंक जायनासले. म्हणटकूच तुजीच केस न्हू म्हणपाक लागलो, पूण जितल्योय एपिल्स डिसायड जाल्या थिंगा ते सगळे रद्द जातले. जितले एपिल्स एडिशनल कलेक्टरा कडेन धाडलेले, रिफर मारलेले, ते रद्द जातले आनी परते आयकचे पडटले. सो हे आतां लोकांक म्हणजे त्रास करपाची कामां. पयलींच सरून आमी स्टार्टिंगाक सरून सांगलेलें अशेंच जाता म्हणून. म्हणजे स्टार्टिंगाक फॉर्मां सारकी डिस्ट्रिब्यूट करूंक ना, मागीर एक एक स्टेजीक प्रोसेसान अशे आर्बिट्ररी प्रोसेसीस, म्हणजे जे ते सारके पळयना लोक, म्हणजे ताका ते प्रोसेस जसो आसा ताका थिंगा खूब गोटलासां करूंक मेळटा. सो आमी हेचेर निशेध मारपाक SIR सिटीजन्स मॉनिटर गोवा आमी हो ग्रूप केल्लो, जमा केल्लो हे मॉनिटर करपाक. तर आमी हेचेर निशेध मारता. हे फकत लोकांक त्रास करपाचो एक्सरसायज कांय. आनी दुसरी हें एक गजाल, दुसरें कितें म्हणटात ते तुजो अपील न्हू, तुजें नांव येवंक ना न्हू, कांय प्रॉब्लेम ना. फकत फॉर्म 6 फील कर. बरें हा, फॉर्म 6 फील करता आमी अशी SIR बी गरज ना फॉर्म 6 फील करपाक आनी मागीर ते सप्लिमेंटरी रोलान येता. पूण तशें जाल्यार SIRाचो गरज कितें आसली? तुवें फकत फॉर्म 6 फील करपाचें, तुजो गुन्यांव न्हू, तुवें फॉर्म 6 फील करपाचें. आनी फॉर्म 6 म्हटल्यार कितें? फॉर्म 6 जेन्ना फर्स्ट टायम वोटर आसा तुवें शिफ्ट केला असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी, तेन्ना ते फॉर्म 6 फील करचे पडटा. आतां तुका फॉर्म 6 फील करून थोड्यांक तेणी अपील फाटीं घेवंक लायल्या. तूं फॉर्म 6 फील करून तुजें नांव येतलें. लोकांक खबर ना
तुझे नाव सप्लिमेंटरी रोलान येतले ऑफ द इलेक्टोरल रोल, नॉट सप्लिमेंटरी रोल ऑफ द SIR 2026 final roll. If that is so, then what is the use of this? What is the meaning of this SIR process if people are supposed to fill Form 6 if their name is not there and provide the necessary documents and fill Form 6? That is our question, and all this exercise of running from pillar to post. सो फॉर्म 6 फिल कर म्हणटा म्हणल्यार कितें, फॉर्म 6 इज फॉर न्यू वोटर्स, मोस्टली न्यू वोटर्स, वोटरां जाली की फॉर्म 6 भरचें पडटा. आतां इम्पॉर्टंट म्हणटा तें फॉर्म 6 एक डिक्लेरेशन दिवचें पडटा. आय एम अवेर that making the above statement or declaration in relation to this application, and if it is false or I believe it is false and I do not believe it is true, is punishable under section 31 of the Representation of People's Act. आता फॉर्म 6 भर म्हणटा ते आनी अशें डिक्लेअर कर म्हणटा, I am a resident of this place, I am applying for inclusion of my name in the electoral roll for the first time and my name is not included in any assembly constituency or parliamentary constituency. हे डिक्लेरेशन दिवचें पडटा फॉर्म 6 भरलें जाल्यार. अरे आतां तिचें नांव ऑलरेडी कितले वर्सां आसलें, डेकेड्स तुमी काडून भायर उडयलें आनी आतां सांगता फॉर्म 6 भर म्हणून, आनी फॉल्स डिक्लेरेशन दी म्हणून हेच सांगता इलेक्शन कमिशन. आणि ह्या डिक्लेरेशना प्रमाणे इट इज अ केस ऑफ प्रोसिक्युशन इफ आय गिव फॉल्स डिक्लेरेशन. वाय शुड आय से आय एम अ फर्स्ट टाइम वोटर? सो हेजेर कांयच अजून कळना. हो आतां ज्ञानेश कुमार सगळे बेंगालाक हिंगा थिंगा ज्ञान दिता पळय, हे कितें करूंक सुटल्या तें कांयच कळना. देर इज नो ट्रान्सपरन्सी इन वॉट इज हॅपनिंग. 44,000 सुमार गोंयकारांच्या वोटर लिस्टांतल्यान नांवां भायर पडल्या. जाता तितलो प्रयत्न करून आमी खूब जाणांक सेव्ह केले आनी आजून करीत आसा इन अपील. आनी आतां अपील हियरींग जावन जजमेंट जजमेंट कितें म्हणटा, येस रॉंगली डिलीटेड, रिटेन द नेम. आनी रिटेन द नेम म्हणून गेले जाल्यार फॉर्म 6 भर म्हणटा ताका. अरे फॉर्म 6 कोणाच्यानी फॉर्म 6 भरूंक जाता? सो ही क्लॅरिटी ना, अजिबात ना. म्हणून हें आज तुमकां लोकांक आमकां सांगचें पडटा. हें चल्लां तें सारकें ना. आमी डिटेल रिप्रेझेंटेशन दितलेच परत, पूण लोकांक फटोवपाची कामां, चूज करून लोकांक डिलीट करपाची कामां चल्ल्या. हे म्हणटा तूं, हे वोटर आहा पळय तांकां हो हॅरेसमेंट म्हणटा तूं? वोटरांक हॅरेसमेंटच न्ही. हांव घरा बशिल्लो म्हजो, इतली वर्सां वोट घालून आयला, कितलेच असेंब्ली हांवें वोटींग केलां, कितलेच पार्लिमेंटरी इलेक्शनान हांवें वोटींग केलां. एक दीस तूं येता SIR कर म्हणटा आनी SIR केल्या उपरांत म्हजें नांव काडून उडयता आनी हांव म्हणटा तुवें म्हजें नांव कित्याक काडलें? ताचे कडेन आन्सर ना. म्हाका अपिलान वच म्हणटा तो. अपील हियरींग जावन तो म्हणटा हय तुजें नांव आसपाक जाय, रिटेन कर. जाल्यार ते आयकना. ते म्हणटात हाका अधिकारच ना आयकोपाचें म्हजें अपील. जाल्यार कोणाक अधिकार आसा? हेजेर सोल्युशन कितें? हेजेर सोल्युशन ताणेंच काडचें पडटलें. जाणें म्हजें नांव वोटर लिस्टांतल्यान काडलां ताणें. ते कोणे सोल्युशनाक ना म्हणटा ते आमचे हात बांधलेले आसा म्हणटा, कित्याक फकत इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया डिसायड करतले म्हणटा ते. आतां समज इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया डिसायड करता जाल्यार हे सगळें कित्याक तुमी कितें डिसायड करता तर? तांकां टार्गेट करपाचें आसलें पर्टिक्युलर सेक्शन ऑफ सोसायटी. ते करता करता ते आपले जाळेन फसता आनी आमचे सारके लोक जागृत लोक आनी आमी लोकां मदीं जागृताय वाडयता म्हणून ते आनीक फसता. सो दीस इज अ व्हेरी क्लियर केस. अपील केलें, जजमेंट फेवरेबल मेळ्ळो की रॉंगली नांव काडलां. आतां नांव घाल म्हणून ऑर्डर येता आनी ती ऑर्डर इम्प्लिमेंट करपाच्या वेळार ते म्हणटात ताका अधिकारच नासलो हियरींग घेवपाक. आमी नॉमिनेट केला त्या ऑफिसराक, तूं आमचें हियरींग घे म्हणून. तुमची नोटीस आयली कम फॉर हियरींग. आमी नोटीस अटेंड केली, आमी आमची बाज मांडली आनी तुमी फेवरेबल ऑर्डर दिली. आनी आतां COचे ऑफिस सेकंड अपीलान म्हणटा तो ना, ताका अधिकार नासलो. Given the large number of disenfranchisement that has happened, do you feel that this should be taken to the courts in the form of a PIL or something like that? We will decide our course of action, but I think now the state has reached there. But why should the common person have to run to the court? Why? This should be they should do a correction. They or in their process, because very clearly the appeals, okay, the 23. appeals. Rule 23 of the Registration of Electoral Rules 1960, Rule 23. An appeal shall lie from any decision of the registration ERO, officer that is the ERO. under Rule 20, Rule
21 or Rule 21A to such officer of government as the election commission may designate in this behalf. So they are saying that the election commission of India is now not accepting that additional collectors be designated as the appellate authority. Now who is to blame for this? It is not that we went shopping and said we choose this particular collector and we went to file the case there. Then again there has been so much confusion. Some cases are being filed through digital way and some cases are being registered in physically. So the point is, nowhere there is also proper record of how many appeals have been filed and how many people have been maneuvered into filling Form 6 and withdrawing their appeals. Lay people don't know all these technical things. Even we generally as lawyers, we may not be seized with these issues generally in day to day. So this is the way they are going about things. This is making a fool of the people and keeping loopholes to decide how you can manipulate things. सी मडगांव आतां कलेक्टरेटान ऑलमोस्ट 744 कितें तरी अपील्स आयल्या म्हणून अनऑफिशियली फिगर आसा 734 हातूंतली मोर दॅन 10% एडिशनल कलेक्टरान हियरींग घेतला. सो दॅट मिन्स ऑलमोस्ट 100 सुमार 80 to 100 अपील्स हियरींग घेवन इतलो टायम घालून लोकांनी येवन आपले सबमिशन करून ऑर्डर घेवन आतां नल एंड वायट सगळें नल एंड वायट. हे कितें चल्लां ह्या राज्यान? हे पर्पजली करता अशें. हे पर्पजली करता हे सगळे बेंगालाक टार्गेट करपाक केल्ले तेच मेडिसिन हांगा लायले हांगा ते फसता हांगा लोकूय त्रासान पडटा हांगा मातसो लोक जागृत आसा. इट इज द ओनस ऑन देम. So depending on what they are doing, we will If have they continue with same approach, then what will do? we will have to deal You have with to we will and also people will raise You have to support us as media. This is patently wrong. This is patently wrong. Last resort is the court. What how do we tell the तुगे स्टेप किती असतलो? आणि कितें आसतलो कोर्टाशिवाय? सांग पण तेजा लागत अरे पण परत कोर्टान वचपाचें परत तुमी चुके करतले आमी तांकां लॉयर दिता ते सरकाराच्या ट्रेजरींतल्यान पयशे फारीक कोर्टाक करतले. वचच्या पयलीं आमी तांकां एक्सपोज करतले कित्याक लोकांक कोर्टान वचपाची पाडी येवपाक जायना.